नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे अशी व्यक्ती आसा जाणें गोंयच्या राजकारणा भितर इतिहास घडयलो. आमी वेंचणुकेच्या पयलीं तांकां मेळ्ळे. डबल हॅट्रीक हो जो शब्द आसा तो त्या हेडोनांतल्यान सुरवात जाली, प्रचलीत जालो आनी आज आमच्या बरोबर स्टुडियो भितर ही डबल हॅट्रीक करून, आनी फक्त डबल हॅट्रीक करून न्ही तर आज मेरेनच्या गोंयांतल्या सगळ्यात चड मताधिक्यान मार्जिनान जिखून केंद्रांत मंत्री जावन परत गोंयां येतगीर ही जी पयली मुलाखत आमी घेतात ते उत्तर गोंयचे खासदार, केंद्रीय राज्यमंत्री फॉर पावर रिन्युएबल एनर्जी आनीक आमच्या सगळ्यांचे लाडके गोंयचे फामाद आनीक आवडटे अशे राजकीय व्यक्तिमत्व श्रीपाद भाऊ नाईक. श्रीपाद भाऊ, थँक्यू देव बरें करूं. अभिनंदन सगळ्यात पयलीं. आनीक हांव सुरवात इलेक्शना वेल्यान करता. विक्रमी मताधिक्य, हय, विक्रमी डबल हॅट्रीक आनीक परत केंद्रा भितर मंत्रीपद हो फाटल्या एक 3 म्हयन्यांचो प्रवास भाऊ कसो आशिल्लो? रायट. खूब बरें दिसता म्हाका परत आमी लगेच ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी जाचो उल्लेख केला ते जावन आमी परत मेळटात. गेल्या इंटरव्यूक ह्या संदर्भात विशय जाल्लो, इलेक्शन चालू आशिल्लें आनी अंदाज तुमी जेन्ना विचारलें की ह्या वेळान कितले मार्जीन मेळटलें तें हांवें म्हणिल्लें की गेलीं 5 फावटी जे कांय मार्जीन मेळ्ळा ते आमी क्रॉस करतले आनी ते तंतोतंत खरें उरतलें. कारण लोकांचे एक कनेक्ट जो आसा तो सदांच सांगता आमकां कोण लोक कितें करतले ताजो तो अनुभव जो आहा तो आमी सांगिल्लो आनी तो बरोबर जालो. हांव सगळ्यान पयलीं हें सगळें जें कितें आसा डबल हॅट्रीक मारली म्हणजे हांवें परत म्हणटा हांवें मारूं ना. ह्या उत्तर गोंयच्या जनतेन ज्या पद्दतीन जें सहयोग दिलो, सहकार्य दिलें आनी हाजें संपूर्ण श्रेय ह्या उत्तर गोंयच्या जनतेक आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांक आसा, आमच्या राज्याच्या नेतृत्वाक आसा. हे सगळ्यांनी जी मदत केली आनी हें जें कितें जालें तें त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान जालें, आशिर्वादान जालें. त्या बद्दल हांव तांचेय मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. विरोधकां बद्दल उलोवया. रमाकांत भाई खलप आनी मनोज परब. आज ह्या विरोधकांक तुमी कितें सांगतात? काय ना, ह्या विरोधी पक्ष विरोधक हो आसूंकूच जाय आनी तांची भुमिका तांणी केली. जेन्ना विरोध ना जाल्यार तें सगळें मातशें मवाळ जाता आनी म्हणून विरोधकान आपली भुमिका करूं जाय. कारण लोकशायेची 2 चाकां ही विरोधक आनी सत्ताधारी ही जर वेवस्थीत बरोबर चल्ली जाल्यार आमची लोकशाही बरी नेटान आनी बरें योग्य पद्दतीन फुडें वतली. आनी त्यामुळे तांणी तांचें काम केलें. तशें पर्सनल खंय तरी मनाक खंय तरी ताणें कितें उलयलें हें केलें ताचें अजिबात हें ना. कारण प्रत्येक जाण आपापली योग्यता तपासून पळयता. ही आमची राजकारणाची इलेक्शन ही परिक्षा आसा. परिक्षेक कितले मार्क पडटात, थोड्यांक 35 सकयल पडटात, थोड्यांक कांटार पडटात, थोड्यांक डिस्टिंक्शन मेळटा आनी तें डिस्टिंक्शन म्हजे सारक्या मनशाक जनतेन दिलां त्या बद्दल तांचे. तुमी भाऊ म्हणटात की एकदां वेंचणूक सोंपली की एक घेवन बसप आसना. ना ना, बरोबर. कारण तुमचो आयज राजकीय अनुभव इतलो प्रदीर्घ आसा की घेवन बसले की मागीर तातूंत भितर कडवटपण येता. हाडूंक जायना, हाडपाक जायना. एक आसा की ज्या स्टेटमेंटाचेर आमच्या फाटल्या इंटरव्यूआ भितर हेडलायनी जाल्यो त्यो म्हळ्यार तुमी सांगले की हें आपलें निमणें इलेक्शन म्हणून. रायट. आज जैत आसा, विक्रमी जैत आसा. त्या जैता उपरांत भाऊ अशें जनरली आमी कशें म्हणटात की राजकारणी अशी स्टेटमेंट्स इलेक्शना पयलीं करता आनी मागीर जिखलो आनी परत सत्तेर आयलो की मागीर पळोवया लोक कितें म्हणटात. अशी एक यू टर्न मारपाची संवय आसता. सो तुमी यू टर्न मारतात काय सरळ वतात? अजिबात ना. हांव त्या स्टँडाचेर सामको पक्को उबो आसा. ही म्हजी भावना, म्हजें मत हांवें व्यक्त केलां. पार्टीन कितें करपाचें तें पार्टी ठरयतली, पार्टी सांगतली. आमी सदांच म्हणटात आमी डिसिप्लीन सोल्जर ऑफ द पार्टी. आतां पर्यंत ज्यो काही पार्टीन जबाबदारी दिल्या त्यो आमी पार पाडल्यात आनी हाज्या फुडें जी काही जबाबदारी दितली ती पार पडटले. आनी म्हणून म्हजें मत हांवें उलोवन दाखयलां. म्हजें मत मानपाक म्हाका कितें तरी जाय नाका म्हणपाक म्हाका अधिकार आसा. म्हजो अधिकार हांवें हें केला. पण हांव पार्टीचें उलोवंक शकना आनी म्हणून हांव म्हज्या हेजे मताचेर हांव एकदम स्टँड हाजेर उबो आसा. ठाम आसात लास्ट इलेक्शन? येस ह्या लोकसभेचें हांव ठाम आसा. म्हजे हेजेर हांव ठाम आसा.
पण पार्टी म्हणून इतर म्हणून ते विचार करपी आता तांचें मत ते योग्य वेळेचेर मागीर तेजेर ते विचार पक्ष मागीर आपली मत सांगतलो या, या. बट तुम्ही तुमच्या तकलेक Yes. क्लियर आसात की हे Yes. लोकसभेचे लास्ट इलेक्शन येस येस हांवें म्हणलां ताजेर हांव ठाम आसा तुम्ही लोकसभेची लास्ट इलेक्शन म्हणून म्हाका ते विचारचें दिसता की इतली स टर्म जातकीर परत स्थानीक राजकारणात बी इंटरेस्ट आसा हे पळय परत हांव तेच रिपीट करतां हय आमी जवळ जवळ ह्या 39-40 वर्सांच्या राजकारणाक हांवें पक्षा कडेन खरोखरूच केन्नाच म्हाका हें पद जाय कसलें तेंय कसलें तेंय जाय अशें केन्नाच आमी करूं ना राजकारण ही समाजाची सेवा करपाची एक साधन आनी एक बऱ्या पक्षाक ज्या पक्षाच्या विचारांतून देशाक आनी समाजाक फायदो जाता हो विचार करूनच आमी राजकारणाक आयले आनी जाता तितलें कितें तरी म्हजे कडल्यान म्हजे समाजाचो एक घटक म्हणून जे म्हजें कंट्रिब्युशन आसा तें कंट्रिब्युशन दिवपा खातीर आतां पर्यंत आटोकाट प्रयत्न आमी केलो हय आनी जे जी पक्षान सांगनासतना मागनासतना खूब दिलें भरभरून दिलें जशें उत्तर गोंयच्या जनतेन 6 वेळा भरभरून मतां दिलीं आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका निवडून हाडलो त्या बद्दल पक्षांनी ह्यो गोश्टी दिल्ल्यो आसात पूण खंयचीच गोश्ट आमी पक्षा कडेन मागूं ना आनी जी काही एक जबाबदारी जी दिल्या ती जबाबदारी इमाने इतबारे पार पाडल्या इतलेंच. तुमकां इच्छा आसा स्थानीक राजकारणाची ना ना इच्छा जरी आसल्यो तर जें कितें नेतृत्व सांगता थंय केन्नाच आमी काडीमोड करची ना थंय आमी ना म्हणची ना अशें तुम्ही म्हणटात की आपल्या इच्छा सेकंडरी secondary. पर्सनल इच्छा सेकंडरी हय तुम्ही म्हणटात जर नेतृत्वान सांगलें जाल्यारच मागीर इच्छा एक्झॅक्टली अदरवायज ना हें कांय ना 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 एक आसा की दक्षिण गोंयचे कारण एक वटेच्यान विक्रमी जैत आनी दुसरे वटेच्यान दक्षिण गोंयांतलो सारको 13,000 फरकान जाल्लो या. पराभव जातूंत भितर पक्षाकय मातशी निर्शेणी आयली कितें जालें दक्षिण गोंयांत कारण तुमच्या अनुभवाक लागून विचारता तुमचो असेसमेंट कितें आनी खंय कमी पडला हें अजून आमी बसूं ना परंतु आमी जरी सीट हारले पण आमी खूब वटेच्यान गेन केल्ले आसा की आमची मताची संख्या वाडल्या आनी नवो कॅन्डिडेट असून तांणी ज्या पद्दतीन हातून उज्यान उडी घेतल्या भशेन उडी घेतली भरपूर काम केलें कार्यकर्त्यांनी काम केलें पण काही फॅक्टर जे आमकां काही नडले आनी ते हातूंतल्यान जीत मेळपाची कारण ही तशी कठीण नाशिल्ली 1999 ज्या वेळी भारतीय जनता पक्ष येदीशी आशिल्ली त्या वेळी आमी तो सीट जिखलो जिखलो म्हणजे लोकांनी आमकां जिखून दिलो 2014 परत एकदां निवडून येले ना अशें ना निवडून येवना अशें ना पूण ह्या वेळाचेर कितें हे सगळें हातूंतल्यान जालें हाचेर आमी आजून विचार करूं ना ताचेर आमी बसतले आनी फुडली स्ट्रॅटेजी जातली आमी लढत रावतले आशा आसा लोक फुडल्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाक तोय सीट परत एकदां तिसऱ्यांदा निवडून दितले एक मुद्दम विचारतो की कारण हो प्रश्न इमिजिएटली रिजल्टा उपरांतूय आयलो आणि मागीर तुमची एक पत्रकार परिशद जाली थंय आयलो पक्षाची की डायरेक्ट सांगले की कांय प्रिस्ट किंवा चर्च संस्थेचो रोल हो पक्षाच्या विरुद्ध गेलो आणि ताजो फटको बसलो तुम्ही ह्या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयतात मागीर ताची भरपूर टिकाय जाली की अशी उलोवप आसना राजकारणा भितर इलेक्शन जालें तें सगळें सोडून दिवपा जाय तुम्ही ह्या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयतात काही गोष्टी ह्या इलेक्शनात एक काही जालो हांव एक्झॅक्ट सांगूं शकना पूण जाल्यो आनी म्हाका दिसता सदांच की धर्म राजकारणाक केन्ना हाडूंक जायना आमचें राष्ट्र जें आसा आमची लोकशाही जी आसा सेक्युलर आसा आनी धर्मनिरपेक्ष आसा त्या हातूंत धर्मानी डायरेक्ट एंटर राजकारणाक जावप बरोबर न्ही पण ह्या वेळी ती हो एक फॅक्टर आसा म्हणजे भारतीय जनता पक्ष न जिखपाक कारण काही आपल्या मताचो हे काही लोक आशिल्ले वेगळ्या हातूंतल्यान ते भारतीय जनता पक्षाक मदत करताले पण जेन्ना वयल्यान अशे तरेचे जर जी जाली जाल्यार ते चुकीचे आसा आनी तो एक फॅक्टर आसूं शकता परंतु धर्मान राजकारणात इंटरफियर जावप ना हें आमी हाज्या फुडें पळोवपाचें खंयचोय धर्म आसूं तो ताणें डायरेक्टली राजकारणात इंटरफियर करूंक जायना कारण त्याला राजकारण गढूळ जातलें नितळ राजकारण जावचें ना आनी एकूण आपापसा मदलें जें कितें आसा तें सामंजस्य खंय तरी ताका खंय तरी हें पडटलें तडो वतलो त्यामुळे कृपया हें हाज्या फुडें कोणेच करचें न्ही अशें म्हाका तुम्ही सांगून म्हणटात खंयच्याय धर्मसंस्थेन किंवा धर्मगुरूंनी या राजकीय अशी सांगून की हाका मत मारात ताका मत मानाका अशी गजाली करची करचें न्ही इतलेंच बरें इतलेंच एक आसा भाऊ की आता केंद्राचे तुमगेले नेतृत्वात फोन जेन्ना आयलो तुमकां आमी स्टोरी ब्रेक केली हाव वॉज दॅट कारण तुमकां हो फोन नवीन न्ही ना हय तुम्ही वेगवेगळी खातीं हँडल केल्यात बट हाव डीड दॅट हॅपन हो जो फोन आयलो तो कसो आयलो कोणी केलो आनी कितें जालें हय खुद्द पार्टीच्या अध्यक्षांनी केलो
तुमकां PM आपल्या घरा कडेन च्या पानाक आपयल्लें आसा आनी अपेक्षीत आशिल्लें खरें म्हणजे अपेक्षीत आशिल्लें तें एक नवीन अशें कांय नाशिल्लें अशें जवळ जवळ 3 फावटी अशे फोन आयकल्ले आमी 4थी फावट आसा जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें तेन्ना हांव भाग्यवान आसा आनी गोंयच्या लोकांच्या आशिर्वादान 4थ्यांदा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान परत एकदां गोंय सारक्या ल्हान राज्याक जे काही एक हें दिलें आदार दिलो जो काही सन्मान दिलो हो सन्मान आमी ह्या केन्नाच विसरूंक शकची ना त्या बद्दल गोंयच्या लोकांचे वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीचे आभार मानता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. विरोधक म्हणटात की भाऊची डबल हॅट्रिक भाऊ कॅबिनेट मंत्रीपद मेळपाक जाय आशिल्लें राज्यमंत्रीपद दिलें. विरोधकय म्हणटात कार्यकर्तेय म्हणटात तांकां तशें म्हणजे स वेळा जेन्ना बिनविरोध निवडून आयलो तेन्ना हें दिवंक जाय परंतु तांकांय कांय अडचणी आसात आनी उदक हांवें म्हणले त्या प्रमाणे आमी केन्नाच आमकां हें पद दियात त्या भायर शेवटी खंयचेय पदार आसल्यार तेंच काम करपाक मेळटा तितल्याच तोडीचें काम करपाक मेळटा हें म्हजें पर्सनल मत आनी हेच खातीर ती तांची अपेक्षा तांची चूक ना इन जनरल तशें तें आसता परंतु आत्तां ज्या परिस्थितीन भारतीय जनता पक्षा कडेन प्युअर मेजॉरिटी नाशिल्ले कारणान आज एलायज आयिल्ले आसात आनी तांच्यो इच्छा ह्यो पयलीं पूर्ण करप जाय. आमकां दिलें ना दिलें आमकां तातूंत कांय फरक पडचे नाशिल्लो परंतु तरी आसतना तेणी एक गोंयांतलो एक सीट घेवन सुद्दां आमकां कन्सिडर केलें हें हांव सगळ्यांत मोठें तांचें हांव योगदान समजतां. तुमचे खातीर म्हाका हो मुद्दम हांवें ठरयिल्लें की हो प्रश्न विचारतलो आनी तुमी म्हाका नेमको त्या मुद्द्याचेर हाडून सोडलो. तुमी एक अशे राजकारणी जाणी अटलजींच्या सकल काम केलां जाणी कोलिशन सरकारा भितर काम केलां म्हणजे आतां जें कोलिशन आसा ताज्या क्लिश्ट कोलिशना भितर काम केलां. तुमी सरकार एका मतान पडटनाय पळयलां आनी सरकार परत येतनाय पळयलां आनी परत इंडिया शायनिंगाच्या नांवा सकल तो सामको असो कडू पराभवय पळयला. थंयच्यान मागीर फाटली 2 टर्म तुमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीचें सरकार पळयलां आनी आज तुमी परत कोलिशन पळयता. रायट कितली एडजस्टमेंट करची पडटली ह्या सरकाराक? ना गेल्या फावटी जे कोलिशन सरकार आशिल्लें ते जवळ जवळ 26 पार्टीचे आशिल्ले. ह्या वेळाक त्यो खूब पार्टी हे जाल्यात कमी जाल्ले आसात काही तरी आंकडो एक्झॅक्ट हांव सांगूंक शकना तुमकां खबर आसा महत्वाचे तुमकां एक महत्वाचे तीनच पक्ष आसात 3-4 पक्ष आसा आनी त्या खातीर एक विश्वास जो आशिल्लो हो एकमेकाचो पारखून खूब वेळा पळयल्लो आसा. सगळ्यांक आपापलें हें कितें आहा तें कळिल्लें आसा आनी परंतु आतां जें कोलिशन जालां तें एक म्हाका दिसता फाटल्या सगळ्या हाचे पेक्षा एक उत्तम प्रकारचे बऱ्या विचारान बऱ्या हेणें कितें आमकां ह्या देशाक जर फुडें व्हरूंक जायो आनी मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर ह्या देशाक परत दिवंक जायो हें एलायजाचें मत आसा आनी सगळेच एकामेकाक खंय तरी सांबाळून घेतले अशी पूर्ण आशा आसा आनी तें कोलिशन जशें फूल मेजॉरिटीचें सरकार चल्लें त्याच पद्दतीचें सरकार ह्या वेळेर चलतलें हातूंत अजिबात दुबाव ना. तुमी म्हणटात जशें फूल मेजॉरिटीचें सरकार चल्लां फाटलीं 10 वर्सां तातूंत आनी हातूंत भितर व्हडलो फरक आसचो ना? ना आसचो ना आनी म्हणून जे कितें तेय सगळ्या ह्या सत्तेक सहभागी तेय जाल्ले आसात आनी तांचे जे योग्य कितें डिमांड आशिल्ले तेय करपाक भारतीय जनता पक्षाची माननीय मोदींची जी तयारी आसा तें केल्लें आसा त्या वेळार व्हडलेशें हें येतलें अडथळे अजिबात दिसना. एक म्हणटात की ह्या फाटली तुमी सुद्दां सरकारान कांय मोठे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करपाचो प्रयत्न केलो. आज म्हणटात की ह्या अलायन्साच्या सरकारा लागून हे रिफॉर्म्स पुश करप सरकाराक कठीण जातलें. तुमकां कशें दिसता? ना अशें दिसना. हांव ना सगळे 100% म्हणना पण तांचे काही रिजर्वेशन जर आसलें ताचेर विचार करून एकामेकाक समजून ते रिफॉर्म्स आमी फुडें व्हरतले हें मोदीजीन स्पश्ट केल्लें आसा. आनी एक आसा की हो व्हडलो जो जनादेश आसा ह्या इलेक्शनाचो तातूंत जशें तुमी सांगलें की पक्षाक पूर्ण बहुमत मेळ्ळां अलायन्साक मेळ्ळें त्याच बरोबर विरोधकांचो आंकडोय भरपूर वाडलो तांची स्ट्रेंथय संसदे भितर भरपूर वाडली. तुमी ह्या जनादेशा कडेन कशें पळयता? ह्या जनादेशाचें मॅसेजींग कितें? मॅसेजीन खंय तरी जनादेश हें जावपाक खंय तरी मातशें पार्टीचें खंय तरी चुकलें कारण उत्तर प्रदेशाक सीट आमचे जवळ जवळ 300 पेक्षा जास्त सीट गेले ते अपेक्षीत आशिल्ले आनी गेले हांव कित्याक म्हणटा की योगी
सरकारान ज्या पद्दतीन उत्तर प्रदेशाक कायदो सुवेवस्था बाकी सगळे गोष्टी केले तातूंतल्यान ह्या वेळी ते कंटिन्यू जावंक जाय आशिल्ले तातूंत खंय आमी खंय तरी चुकले हें ताजेर हेच अभ्यास चालू आसा आनी ते सुदारपाचें हें आसा भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडेन आसा लिडरशिपी कडेन आसा आनी ती चूक सुदारून आमी आनी फुडें वतले त्या बद्दल अजिबात दुबाव ना. एक मुद्दो ह्यात तुमी चुकीचो विशय उल्लेख केलो म्हणून जो खूब जाण आतां उलोवपाक लागल्यात मागीर पक्षांतले कार्यकर्ते उलोवपाक लागल्यात की एक गजाल जाली की फाटल्या ह्या 5-6 वर्सां भितर की भायल्यान खूब जाणांक भितर घेवप ते देशाकय जालें गोंयाकय जालें ते मागीर आतां महाराष्ट्रा सारकें राज्य म्हणत तुमी जंय ताजो फटको बसला हें डायरेक्ट आज दिश्टी पडटा. हांवें परत म्हणटा की तुमी पक्षाची संपूर्ण वाटचाल पळयल्या म्हणजे अटलजी अडवाणी धरून ती आतां मेरेन हो जो आज प्रश्न पक्षा मुखार आयला की सदांच एक आमकां पत्रकार सुद्दां प्रश्न विचारताले तेन्ना सांगताले की पक्ष जर वाडपाक जाय जाल्यार नवीन लोकांक घेवचे पडटले जाल्यारच वाडटलो म्हणून. आज मतदारान अशी एक संदेश दिला की बाबा नवीन लोकांक घेतात पण कोणाक घेतात हेंय पळयात म्हणून हो एक सामको स्ट्रेट मेसेज दिला. तुमी ह्या मेसेजी कडेन कशें पळयता आनी पक्षान ही जी आपली स्ट्रॅटजी आशिल्ली ताका ताजेर फेरविचार करप गरजेचें आसा काय कितें आयचे घडये? हय हाजेर चिंतन निश्चितपणे जावंक जाय. ताचे दोन बाजू आसा. एक बाजू तुमी म्हणले ते प्रमाणे ते जर जे कोण इच्छूक आसात भारतीय जनता पक्ष येवपाक तांकां घेतली ती जर लोकांक ते हें जायना जाल्यार ताजेर विचार जावंक जाय. नंबर 2 अशें करून घेतलेले लोकांमुळे एनडीएचें सरकार आमी हाडूंक शकले ना. ते लोक आशिल्ले म्हणून आज एनडीएची मेजॉरिटी वाडली न्ही होय तसो फायदो आसा. दोन्ही वटेन म्हणजे बॅलन्स जें आसा तें आमकां सांबाळचें पडटलें. हे ज्यो काही चुको जाल्यात जर जाल्या अशें दिसता बरोबर न्ही अशें दिसता ते आमकां ताजेर विचार करून ते सुदारचें पडटलें. उत्तर प्रदेशाचो तुमी उल्लेख केलो कितें जालें दिसता म्हणजे राज्य सरकाराचे अगेन्स्ट हें काय केंद्र सरकाराच्या अगेन्स्ट हें लॉस खंय तयार जालो? ते अजून कारण समजूंक शकना. काही तिकेटीच्या वांटपाक अशें जे काही कार्यकर्ते म्हणटात तिकेटी सारकें वांटप जालें ना हो एक हें आसा. आनी राज्य सरकारचे वटेन हें ना ते तिकेटीचो जो एक मुद्दो म्हणटात तुमी म्हणटा तो मुद्दो. आज खुबशे लोक हे आयले आमचे जुने कार्यकर्ते थंयच उरले तांकां जाय ते तांचे कडेन लक्ष गेलें ना एक ताजें दुसरें कारण अशीं कितलींच कारणां आसतलीं ते ताजे एकदम हे सगळें सोदपाक बसले की ऑलरेडी मेळटले आनी तातूंतल्यान निश्चितपणे पक्ष आपलें जें कितें हें आसा ते कशे पद्दतीन स्ट्रॅटजी करून ते सुदारपाचो प्रयत्न करतलो. ही गोंया भितर जाली आनी गोंयांतली जर वोटींग पळयलें जाल्यार एक गजाल क्लियर दिसता दक्षिणेक तर सामकी उत्तरेकूय कांय कडेन दिसता. म्हणजे उत्तरेक सुद्दां हांव तो फरक कसो करता तशें हांव तुमकां सांगतालो की लोकांक नवीन व्यक्ती पक्षांत घेतल्यो म्हणून ऑब्जेक्शन ना. ह्यो नवीन व्यक्ती कोण हाजेर म्हाका दिसता लोकांक बाबा घेतना कोणाक घेतात हाजो विचार करात इज अ व्हेरी लावड मेसेज. गोंया भितर दक्षिणेक आसूं किंवा उत्तरेक आसूं होय मेसेज आमकां क्लियर दिसता. गोंया पक्षाचे जे जाळवणदार आसात तांकां आज तुमी कितें मेसेज दितले एक ज्येश्ठ नेते म्हणून कारण गोंया भितर हे फाटलीं 5-10 वर्सां जालां. हय ह्या संदर्भात निश्चितपणे विचार आमकां करपाक जाय इन डिटेल विचार करपाक जाय. पूण हांवें फाटलें सुद्दां म्हणिल्लें आसा की जो कोण येवपाक इच्छूक जाता तांकां आसा तसो घेवप आनी आमकां जाय तसो घडप हें आमच्याच पक्षांक आमच्याच संघटनेक शक्य आसा. आमी ह्याच बरोबर दोनीय विचार करपाक जाय. घेवप ना घेवप होय विचार जावंक जाय आनी घेतले नंतर तांकां पक्षाच्या हितून बैठकीक बसता अशे तरेचो ताका तयार करप हेही आमची जबाबदारी आहा दोनी वटेच्यान आनी ती जबाबदारी जर केली जाल्यार निश्चितपणे आमी फुडें वचपाक आमकां वाट मोकळी आसतली. तुम्ही म्हणटात की दोन्ही गजाली म्हणजे पयली कोणाक घेवप हे आणि दुसरें ताका घेतकीर आपल्या पक्षाच्या जडणघडणी भितर कशें हाडप हे एक्झॅक्टली ह्या दोन गजालींचेर खोलायेन विचार जावप गरजेचें. एक्झॅक्टली मंत्रीपद पावर आता पावर म्हळ्यार की सगळ्याक पयलीं आमी सत्तेकच पावर म्हणटात आणि तुमकां आतां खातेंय पावर मेळना. सो भाऊ ह्या खात्या कडेन कशें पळयतात? खरोखरच एक उत्तम अशें खातें जे मनापासून काम करपाचें अशे तरेचें खातें हें आसा. आनी कारण देशाची उदरगत ह्या खात्याच्या आधाराचेर आसा आधारीत आसा. आज आमी जरी प्रयत्न इलेक्ट्रिसिटी पावर वाडोवपाचे हातूंतल्यान आसा
आणि त्याचबरोबर दुसरे जे मंत्रालय आसा तेंय न्यू रिन्युएबल एनर्जी जी आसा ताज्या माध्यमातून देशाक अबंडंट अशी नॅचरल पावर जी आसा मागीर ती सोलर पावर आसतली, हायड्रो आसतली, विंड पावर आसतली, बायो पावर आसतली, टायडल पावर आसतली, अशे सगळे तरेचे जे ऑप्शन आहा तेतूंच्यान ह्या मिनिस्ट्रीन काम बरे पद्दतीन चालू केल्लें आसा. आनी आमी जेन्ना ह्या सगळ्या गोश्टींक जगाक आश्वासन दिल्लें त्या वेळी ताचे पेक्षा आमी 2030 ही करतली, 2025 पर्यंत ही करतली. आमी बरेच तातूंच्यान ही पॉवर प्रोडक्शनाक बरेच फुडें आसात. आनी भारत हो म्हाका दिसता जगांतलो पयलो देश फाल्यां आसतलो की सांगिल्ल्या प्रमाणे ह्या सगळ्या रिन्युएबल एनर्जीक काम केल्लो भारत देश आसतलो. आनी ही एक एनवायरमेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी सांबाळून जे आज आमी हे सगळें सांबाळून फुडें वचपाक पळयता. एनर्जी जायच जायी पूण त्या पद्दतीची नॅचरल एनर्जीचेर चड भर दिवन आमी ही जी मागीर जी इलेक्ट्रिसिटी आसा थंय कमी करून आमी ह्या सगळ्या नॅचरल एनर्जीचेर रिन्युएबल एनर्जीचेर आमी फोकस करून ती वाडप हें एक आज आमचे कडेन टार्गेट आसा. आनी हातूंच्यान देशाचें कल्याण हें हातूंकूच आसा. बरोबर. आणि ते ज्या देशा कडेन चड एनर्जी आसा ते पावर आसा तो देश मुखार वता. गोंया सारकी राज्यां भितर आतां तमनार सारको प्रोजेक्ट येता आनी ताका विरोधूय जाता खूब कडेन. ह्या अशी मेजर प्रोजेक्ट जे आसात जे गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटीची फुडल्या एक 25-30 वर्सांची काळजी घेवपाक शकतात आनी तांकां विरोध जाता, ह्या प्रोजेक्टा कडेन तुमी कशें पळयता? हे प्रोजेक्ट जावं जाय आशिल्ले. आतां जे कोण विरोध करतात हांचे मदीं सरकारी मदीं एक सामंजस्याचें हें जावंक जाय. कारण हे एनवायरमेंटिस्ट हे सगळे NGOज आसात किंवा कोण जे विरोध करतात ते एनवायरमेंट सांबाळचे बाबतींत करतात तांचें मत कदाचित तांकां परंतु देशाचो विकास जो आसा गोंयचो विकास जो आसा हो हे सगळे हाजेर आसा. आनी त्यामुळे आमच्याच हट्ट करून एनवायरमेंट जर करतलो जाल्यार खूब ताका रस्ते आसात. फॉर एग्जाम्पल आज आमकां कोणी जर आपली मॅच्युअर जाली झाडां मारता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लायसन दिता, एक झाड मारल्यार ते 4 झाडां तुमी नवी लावंक जाय हे कंडिशनान झाडां लायतात. आमचो एनवायरमेंट सेफ आसा. आनी म्हणून कदाचित एक 100 झाडां हांगसरली कितली ती झाडां नंबर हांव म्हणना जर ते आमी भरून काडूंक शकतात ह्या तरेन प्रयत्न करून नवीन झाडांची लागवड करून हें करून ताका लागून जी एनर्जी आसा जी प्रोजेक्टच नाका अशें म्हणची न्ही हें आमकां सगळ्यां कडेन हांव अपील करता, सगळ्यांक आव्हान करता. ताचे पर्यायी एनवायरमेंट सांबाळपाचें काम आमी पर्यायी ताचे पेक्षा डबल करया. पूण ही जी काही हांगसरले सगळ्या एम्प्लॉयमेंटाक जे जावपा लागून जे काही आमकां इलेक्ट्रिसिटी जाय ती जायी तरीच आमी गोंय उदरगत करूं शकतले. आनी म्हणून हाजेर ह्याच पद्दतीन विचार करून हांवें अजून डिटेल तांचे घेवना कोण अडथळे कोणाचे हें आसा तातूंतल्यान रस्तो हो मार्ग हो मोकळो जातलो पूर्ण खात्री आसा. गोंय सरकार केंद्र सरकार म्हणून हाजेर तोडगो काडटले. लास्ट उत्तर गोंय. तुमी जेन्ना प्रचाराक वताले तेन्ना म्हाका दिसता लोकांनी भरपूर प्रश्न मांडल्यात. ताका मागीर खूब जाणांनी एंटी इनकम्बन्सी म्हळी, ताका लागून खूब जाणांनी म्हळें की भाऊचे लोक पिकार आसात. म्हाका दिसता निकाला उपरांत काय ते म्हणपाक आमकां स्कोप ना. हें आमकां सगळ्यांनी म्हाका दिसता प्रामाणीकपणान मान्य करचें पडटलें. ना एंटी इनकम्बन्सी म्हणपाचो स्कोप आसा ना लोक भाऊचेर पिकार आहा म्हणपाचो स्कोप आहा. पूण लोकांनी इश्यूज तुमचे मुखार मांडले. सो तुमची प्रायोरिटीज कितें आसतल्यो उत्तर गोंयाक? डेफिनेटली प्रमोद बाब हे जे इश्यू आशिल्ले न्ही हे टोटल म्हणजे खासदारकीचे किंवा केंद्र सरकारचे इश्यू नाशिल्ले. हे लोकल खंय तरी सँड एक्सेशन आसतलें, टॅक्सीवाल्याचे मिटराचो इश्यू आसतलो. हे सगळे म्हणजे जे कोण मेळ्ळा तांकां ताजी हें ना हे इश्यू कोणाचे हे तांकां ताजी हें नाशिल्ली. पण कोण मेळ्ळा जाल्यार आपलें दुख्ख सांगप तांचो गुन्यांव ना. कारण अशें जर तांकां जर त्रास जाले आसत न्ही जाल्यार ते इश्यू तेणें आमचे दवरल्यात आनी त्या इश्यूक हांवें तांकां सांगलां की बेजिकली स्थानीक इश्यू आनी म्हणून हांवें तांकां म्हणलें दर्या स्थान म्हाका लागना हे इलेक्शन नेशन राष्ट्राचें इलेक्शन आसा राज्याचें न्हय. परंतु तुमचो विशय बेगिना बेगीन जावचें म्हणून हांव तातूंत मदीं पडटलों. सरकाराक तुमकां एकठांय करून हे विशय बेगिना बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. तेन्ना तेणें आयकून घेतलें आनी विरोध थंयच सोंपलो. आनी म्हणून सांगपाक लागला हे इश्यू म्हजे नाशिल्ले. आज भाऊ प्रायोरिटीज कितें उत्तर गोंया खातीर? प्रायोरिटी जे खातें म्हाका मेळ्ळां ते खात्याचो उपयोग कसो एम्प्लॉयमेंट वाडटलो, कशे तरेचो विकास डेव्हलपमेंट हांव करूं शकतलो. फॉर एग्जाम्पल म्हाका आयुश मेळ्ळें जवळ जवळ 300 कोटी पेक्षा जास्त हाजो प्रोजेक्ट आयुश्याचो जालो. लोकांक संपूर्ण जनतेक
आमचे आयुष पॅथीचो आमच्या इंडियन पॅथीचो लाभ आज मेळटा लोक आनंदान ते बरे जावन वतात ही खूब समाधानाची गोश्ट आहा पूण अशें ह्या मिनिस्ट्रीच्या हातूंतल्यान गोंयांक जें कितें करूं जाय ती प्रायोरिटी हांव निश्चितपणे गोंयांक दितलो आनी जे काही ह्या आमच्या क्षेत्रांतले जे काही प्रस्न आहा ते प्रस्न सोडोवपाचो प्रयत्न आनी निश्चितपणे जातलो. दुसरी गोश्ट खासदार निधी आसा CSR फंड आसा ह्या हातूंतल्यान ऑलरेडी आमी केल्लें आसा. तुमकां खबर आसा एक हांवें CSR फंड हांव जेन्ना डिफेन्सांत आशिल्लो त्या डिफेन्साक एक हांवें CSR फंडाक हें घातलें की आमकां एक कॅन्सराचें प्रमाण बरेंच वाडटा त्या खातीर म्हाका एक बस जाय ती खेड्यांत वचून खेड्यांतल्या गांवांत वचून कारण थंय वचून कॅन्सर डिटेक्शनाचो सर्च करपाचो टेस्टिंग करपाचो प्रोग्राम करता अशी बस ऑलरेडी ही गेल्या इलेक्शनाच्या मध्याकच पावली. तातूंत अद्यावत मशिनरी आसा कारण लोक कितें करतात गोवा मेडिकल कॉलेजाक दिल्या पावले ते काम ते सुरू जातलें. लोक मेडिकलाक येवपाक खंय तरी हें जालें ना जातलो हांव बरो तांकां ताची जाणीव आसना आनी जेन्ना फर्स्ट स्टेज वता आनी तेजें क्रॉनीक जाता तेन्ना पेशंट आमच्या हातांत मेळना आनी म्हणून आमचें एक कर्तव्य आसा की बाबा थंय त्या येनात न्ही जाल्यार सरकार थंय मेडिकल पेशंटा म्हऱ्या व्हरतात थंय स्क्रिनींग जर मेळ्ळें आनी जाल्यार खूब जाणांचो जीव वाचूंक शकतलो. आनी म्हणून अर्ली डिटेक्शन आनी ताचेर उपचारय रोखडेच हे सगळ्या हातूंतल्यान आनी तातूंतल्यान खूब जाणांचो जीव वाचूंक शकतलो अशें हें काम म्हणजे सांगपा हेतू म्हणल्यार खासदार निधी आसाच आसा. हांवें जवळ जवळ ह्या सगळ्या हातूंतल्यान 1200 प्रोजेक्ट केले प्रोजेक्ट लिस्टाचेर आसात. तुम्ही म्हणटा ताच्या भायर वचून CSR फंडाचे म्हणजे अशे तरेचे प्रोग्राम एग्जाम्पल दिता ती ह्याही टर्माक चालू उरतले आनी जे लोकांक खंय तरी कमतरता आसा राज्य सरकारच्या हातूंतल्यान जायना ते हांव ते हाडून दिवपाचो सगळ्या हातूंतल्यान प्रयत्न करतलो. म्हाका खबरच डबल हॅट्रिक सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन विक्रमी मताधिक्य आनी एक बरो पोर्टफोलियो जाचो गोंयाक खरेंच फायदो जावपाक शकता अशें तें काम तुमच्या हातांतल्यान घडूं इतलेंच मागता कारण एक तर क्लियर तुमच्या मार्जिनांतल्यान की गोंयकारांचो तुमचेर मोग कितलो आसा तें तर गोंयकारांनी दाखोवन दिलाच. सो गोंयचें काम लोकांचें काम तुमच्या हातांतल्यान अशेंच घडूं अशें मागता. ह्या टर्मा खातीर शुभेच्छा दिता आनी थांबता भाऊ. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.